राजेश आयज तुवें प्रेसाक आपयला रेश मागूस वेऱ्या कितें प्रकरण कितें? प्रकरणां बी कांय ना रे. शेवटचो एक मरे आमच्या गांवचो रेज मागुसान एक दोंगर उरलेलो, तो सुद्दां मरे हेंच्यान दिल्लीवाल्याच्या घशान घातलो. तो फाटल्यान पळयतलो तेका आयज परमिशनां दिली, पत्रे मारलेले खूब दीस जाले. आमच्या वेऱ्यान जो लेबर कॉन्ट्रॅक्टर सुभाष गोपाल पेडणेकरा, सुस्मिता सरपंच आसा तिजो घोव, तेंच्यांनी दोगांयनी मेळून मरो गांवचो सत्यानाश केल्लो आसा. आयज तुमी पळय आसता, आयज तुका दोंगर दिसता आनी 8 दिसांनी दोंगर दिसपाचो ना. हांगा आतां कितें विला कितके तरी येता, म्हाका कांय खबर ना. आतां बोर्ड मारला, आमी RTI हाडून मागलेले पळया. एक्चुली मरे खरें म्हणशाले गांवच्या लोकांक भायर सरपाक जावो. गांवचे अस्तित्वाचो प्रश्न हो. गांवान फाल्यां उदक कोणाक गावतलें काय ना गावतलें हेचो विचार करपाक जावो. राजेश दाबोळकराचो प्रश्न ना. आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना खंयतून वयता केसी घालता हें करता पळय, प्रत्येक आमचे पयशे ना कोर्टान वचपाक, हे सुद्दां मॅटर कोर्टान व्हरपाचो प्रयत्न करतले रे. पण लोकांनी भायर सरपाक जावो. हें पळय हेंच्यांनी सुरवात केल्या न्हू नासधूस करपाक न्हू. हो सुभाष गोपाल पेडणेकर म्हणटा पळय रे, हो सत्यानाशूच करपाक येयला. जेन्ना हांवें पंचायत एंट्री जाल्या पळय, तेरी वेरेची शेतां भाटां CRZ एरिया, कोणाच्यो तळयो कोणाच्यो बांयो पुरोवपाच्यो आनी प्रोजेक्ट हाडपाचे. म्हणजे गोंयान म्हाका दिसता रेंज मागूस अशी आसतली, जो सुभाष पेडणेकर नांवाचो जो किडो आसा पळय, कीड पळय लागलेली आमच्या रेवंश गांवांत न्हू, ते खंय तरी सत्यानाशूच करपाक. अरे बाबा मात तरी विचार करा मरे. सगळे दोंगर तुम्ही काबार केले, एकूच म्हणून उरलो. हे म्हाज्या फुडल्यान दिसता पळय प्रगती हायस्कूल, आमचे भुरग्यां पण हांगर गेला आनी फाटल्यान दिसता तो दोंगर निमाणो. हेज्या फुडें तुका आनी 8 दिसांनी दोंगर दिसना, सगळें दिसतलें रेड जालें दिसतलें. खंयच्या हितून तरी बाबा लस तरी धरा रे. तुमच्या भुरग्यांक विचार तरी खबर मरे. तुमकां बरे भशेन मरण येवंक जाय मरे. बरें मरता आसतना याद येवंक जायना, बापून वयता आसतना कितें सत्यानाश करून गेलो गांवचो हो तरी विचार करा मरे. येदे व्हडले दोंगराचे दोंगर तुमी काबार करता आनी कितें व्हरोंक गावतलें तुमकां रे. खातले निमाण शीतूच बरें ती माती आनी फातर खावचे ना मरे. तुमच्याय फॅमिलीचो विचार करा आनी वेरे गांवच्या लोकांचोय विचार करा मरे. अशे प्रोजेक्ट हाडून तुमी सत्यानाश कित्याक करूंक सोदता रे बाबा म्हाज्या? तुमकांय लज ना भिडा ना कांय ना. तेज्या बरोबर पंचायतीन पळय ते हा ब्रोकर भरलेला मेंबर ते चडशे बेकारूच आहा रे. ते डिपेंडेड आहात. तेंच्या फुड्यान कितें तरी उडयलें आसा कुडकेन सुभाषान, तेका लागून तें तोंड टाकून उगी आसा. मेंबराचे पाडूच पडला आमचे रेज मागुसाचे. तांकां देणें घेणें कांय ना, कित्याक ते बेकार असल्या उपरांत तेंचे अशे कितें प्रोजेक्ट येयले कांय ना, तेंचीय पोटां भरता. सगळं सत्यानाश केला हेंच्यांनी. अशे प्रोजेक्ट करप, मागीर ते हळडी कुंभ करप, मागीर ते महिला मेळावे करप, नाल्यार आनी कितें आनी कसले तरी प्रोग्राम करप. अशें गावले काय तांकां हे गावता बॅगां गावता ना, त्या बॅगांनी मागीर लोकांक हँडिकॅप करप. तुका हें दिता, तुका दुर्गा दिता, तुका पत्रे घालून दिता, तुका टायल्स घालून दिता. लोकांनी जागृताय जावपाक जाय. लोक तर जागे जायना. हो सुभाष पेडणेकर हा पळय न्हू लेबर कॉन्ट्रॅक्टर, हो आमच्या गांवचो सत्यानाश करतलो ह्या तीळ मात्र शंका ना. विलेज पंचायतीन ताका रिसंटली दिल्या दिसता 11/3/2026 परमिशन दिल्या. आणि वॉर्ड मेंबर आणि जो पंचायत हेतून इन्वॉल्ड आहा अशें दिसता. वॉर्ड मेंबर कोण? वॉर्ड तोच आसा लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सुभाष गोपाल पेडणेकर वॉर्ड मेंबर, आनी सरपंचाची बायल आसा. ही दोगांय रे, ही दोगांय जाणां फाटल्यान तुका खबर आहा ते वास्कोन तारा केरकर येयल्ले पळय तिणें सांगलेलें हो एक सत्यानाशी म्हणून सुभाष पेडणेकर. दोगांय मेळून घरान झगडी घालप, लोकांची प्रॉपर्टी खावप. आतां हें पयल्या उपरांत दिसता एका गांवची उदरगत नाका, तो डेव्हलपमेंट नांवान डेव्हलपमेंट असो सत्यानाश डेव्हलपमेंट रे. लोकांचे म्हणजे गांवान अशें सत्यानाश करून डेव्हलपमेंट कसलो रे? डेव्हलपमेंट कितें रे? आमकां लायट जाय, उदक जाय, रस्ते जाय, गार्बेजचो प्रश्न, हेका डेव्हलपमेंट? अशें दोंगराचे दोंगर विकून मेगा प्रोजेक्ट हाडप, गांवचो सत्यानाश हेका डेव्हलपमेंट म्हणटा? खंय रे आयज तो आमदार खंय रे? आमदार दुसऱ्यांक पोटां दाखयता, आमदारान हांगर येवचो मरे. आतां हांव चॅलेंज करता हेंकां, हेंच्यांनी तर फ्री ऑफ कॉस्ट हेका लायसन दिला जाल्यार दाडा फुडल्यान चले सांगा बाबा आमी 1 रुपया सुद्दां घेवंक ना आनी हेका परमिशन दिला न्हू. सगळ्या मेंबरांक सांगता हांव, खंय न्हिदल्या जागे आसा सगळ्यांक सांगता. फक्त येता तेजे कलेक्शन एजंट काय बसता, म्हयन्याचे सायनी मारता आनी असले प्रोजेक्ट पास करता. फोंडान घालपाक येयल्या लोकांक, गांवच्या लोकांक रे. तुमी पडटले फोंडान, ते पडटले गांवच्या लोकांक फोंडान घालता तुमी. अरे येणाऱ्याक आमकां उदक जाय बाबा, उदक गावचें ना पळय, तुमकां उदक गावना आनी अशें तुमी आतां दोंगराचे दोंगर काबार करता. प्रत्येक हंबर रिक्वेस्ट रेश मागुसा लोकांक भायर सरा. ही राजेश दाबोळकराची लढाई न्हू, ही प्रत्येकाची लढाई. राजेश दाबोळ आसतलो नासतलो पण तुका फोंडान घालतलो. गोपाळ पेडणेकर तोर आसा पळय, सुभाष पेडणेकर तो पळया मरे. 8 दिसांनी तुमकां हांगर ग्रीन आहा पळय तांबडे दिसतले आनी तुमी कांयच करूं शकता ना. तेन्ना वायट दिसतलें कित्याक मरे तुमी आसोन सुद्दां नासोन अशें म्हाका दिसता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.